Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. पुलिस को आगे करता है। एबीसी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। डीएसडब्ल्यू तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पावर, नेशंस पावर, नेशंस पावर, स्टुडंट्स पावर। 3 महिन्यान 3 फावटी फॉर्म भरून युनिव्हर्सिटीचे फावट इतल्या फावटी मारला साहेब. आता आयज आमकां सांगता की इलेक्शन भरपूर आमी कशें खपोवन घेवपी गजाल. सामकें एमेच्युअर बिहेवियर साहेब. प्रोफेशनलिझम म्हणून की युनिव्हर्सिटी सांबाळूंक जाय न्ही. ज्युएसी इज द एपेक्स बॉडी आनी तुमी इलेक्शन हांवें कंडक्ट करतात. झेडपी इलेक्शन आमच्या गोंयाक खबर आसा साहेब केन्ना लागला ते न्हिदोन आसले कितें सकाळच्यान. आयज गोंय विद्यापीठाचे कार्यकारी समितीची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली. वेंचणुकेच्या अर्दे वरा पयलीं वेंचणूक फुडें धुकल्ली म्हूण विद्यार्थी पिकार जाले. एबीव्हीपी NSUI मोर्चा काडीत विद्यार्थी कल्याण खात्या मुखार. आता हे एक्झिक्युटिव्ह दॅट इज मेन इलेक्शन असलेले. आयज इलेक्शन 10:30 ते 12:30 पर्यंत मिटींग असलेली आणि 10 सुमार एक नोटिफिकेशन लागता की इलेक्शन आसा ते पोस्टपोन जाता म्हणून. खरो डॅमेज जाता ते भुरग्यांक जाता. लास्ट मुमेंटाचेर इलेक्शन कॅन्सल जाता. खूप भुरग्यांनी प्रेशर घेतलेलो ह्या इलेक्शनाक सुद्धा. मिस्टर मांद्रेकर आता त्यांनी ऑलरेडी एक त्यांचा रिप्रेझेंटेटिव्ह येयलो स्टाफ आसा ते कडल्यान आनी त्यांनी म्हणलेलें की ते कलेक्टरांच्यान ऑर्डर येयल्या म्हणून. तर कलेक्टर कितले पर्यंत सारखे हा हितून इंटरफियर जावप ना. म्हाका दिसता कितें समज आता कलेक्टरांच्यान सुद्धा ऑर्डर येयला न्हू जाल्यार एक पयल्यान पयली आमची बॉडी आहा ती ऑटोनॉमस बॉडी. आमी कितें म्हणटा ज्या भुरग्यांनी जे एफर्ट्स घातला पळय तेका खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय न्हू. आनी लास्ट मुमेंट कॅन्सल जावप इज ऑल्सो नॉट ओके न्हू. So will it be a setback for the candidates who are contesting this election? डेफिनेटली येस न्हू. भुरग्यांनी आपले एफर्ट्स घातला. फाल्यां जे तांकां वोट करतले पळय तेंचे मे बी मायंड चेंज जावं शकता आनी कितें चेंज जावं शकता नाल्यार आनी कोणाचो कसलो प्रेशर कितें येते मे बी आसूं शकता न्हू. कित्याक आसूं शकना. NSUI Goa has won the Goa University Student Council elections आणि आमचे जितले 9 ते 9 पोस्ट जिखून आयला. कित्याक म्हणटा हांव गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट काउन्सिल इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लो इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर and now we are in the month of December. This was the longest election of university in the history of Goa University. सगळे भुरगे काणकोण ते पेडणे पर्यंत आमचे युवार हांगा वोटिंगा खातीर आयले. वोटिंग चालू जाल्ली 10:30 शेड्यूल असली वोटिंग. पूण 10 o'clock we come to know that elections has been cancelled. Why it has been cancelled? Because of ZP election and because of code of conduct. So पयली म्हटल्यार we condemn this decision by university administration and directly by the chief minister I am saying and by the Bharatiya Janata Party. Celebration करता कित्याक आमी हे दाखोवपाक की ही जी गव्हर्नमेंट हा आणि ह्यो जो एडमिनिस्ट्रेशन हा हांकां कळ्ळें की यांचे भुरग्यां कडेन नंबर ना, यांचे स्टुडंट ऑर्गनायझेशना कडेन नंबर ना म्हणून यांच्यानी इलेक्शन पोस्टपोन केलो मदींच. जे विशय घेऊन आमी वायस चान्सलराक मेळ्ळे. सकाळी 4-5 कॉल आयले. कोणाचे कॉल आयले? कलेक्टराचे आणि हाय ऑथॉरिटीचे. म्हणून म्हाका करचो पडलो. सो दीस शोज दॅट वायस चान्सलर इज अंडर ह्यूज प्रेशर. सो आमी हेजे निषेध करता आणि आमी एज अ ऑर्गनायझेशन आमी एका PIL घालतलेच फाल्यां. मोर्चा वेळार NSUI कांय बाउन्सरांक घेवन पावली. PI तांकां कुशीक काडटना व्हिडिओन कॅप्चर. स्टुडंट टाके तुझ्या पयलीं कितल्यान धाडून मॅडम आम्ही भितर व्हरता ना धाडटा न्हू. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळीकर.